कोट्यांनी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ली ही कला अकादमी मुखाल्ल्यान तुमकां सामकी चकचकीत दिसपी ही कला अकादमी फाटल्या वटेन सामकी बुरशी जावन रावल्या। ही बुरशेपणां पळयात, बेशिना हळशिकावण्या उदकान भरल्यात। गोंयभरच्या कलाकारांची हक्काची वास्तुकला म्हटल्यार कला अकादमी, पूण नूतनीकरण जायता सावन कला अकादमी गाजता ती फकत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांक लागून। पुराय एशियात वास्तुकलेचो एक उत्कृष्ट नमुनो म्हणून लोक कला अकादमी कडेन पळयतात। देश विदेशातले वास्तू रचनाकारूय कला अकादमीक भेट दिवन पळोवणी करतात। मात नूतनीकरण जाल्या उपरांत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांक लागून शहाजहानाची कला अकादमी म्हणून नाव पडिल्ल्या ह्या कला अकादमीच्या व्यवस्थापना कडेन कोणाचेच लक्ष ना। कोट्यांनी रुपया खर्च करून नूतनीकरण केल्ल्या ह्या इमारतीची ही दुर्दशा पळयात। कॅन्टीना फाटल्यान एका कोनशाक कोयराच्यो राशी, टायल्स चिखलान माखल्यात, नितळसाण म्हणटा ती दिश्टीच पडना। वॉश बेसिनात घाणयारे उदक साचून रावला, ताका लागून हातून जळारां पोसपाची शक्यता आसा। हो सगळो प्रकार जर एखाद्या पर्यटकान वा कला अकादमीक भेट दिवपी देश विदेशातल्या कलाकारान पळयलो जाल्यार तो गोंयच्या बाबतीत कितें चिंततलो हाचो कला अकादमी आनी सरकारान खोलायेन विचार करपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।